आम्ही एखादं सगळं बंद केलं 260 आम्ही पोलिस सांगला टोटल ऑपरेशनल सगळी बंद आणि आसलेली झालं बरं होतं ना जास्त कमी इथलं राहून बाबा जातं काची दोनाची गाडी आणली हे किती आहे फोन करतात ग्रीन पाऊस होता आधी 2 दिवसात कटिंग घेतली कट करून गेले 2 दिवसात आधी शॉर्ट झाले आमचं फ्यूज होईल सर आमचं नॉर्मली स्पार्क हांगा आम्ही आज आरांबोल बिचारा आणि राती साधारण 2:30 ते 3च्या दरम्यान हांगा हो लायटीचो खांबो आसा ते लायटीच्या खांब्या वरसून कितें स्पार्क जालो आणि तो थंय हांगा शेक आसा त्या शेकाचेर पडलो आनी थंयसर उजो लागलो. आमचे 2 स्टाफ हांगा बसलेले तेंच्यांनी तो पळयलो सो तांकां बारीक दिसली म्हणटकूच ते पळयले आनी आपल्या स्टाफाक सांगपाक गेले की अशें अशें आमत तो स्टाफ आनी भायर सरता म्हणसर तो आग व्हडली जातात तेंच्यांनी आपल्या ओनराक हें केलें हेका लागता म्हणसर फुडल्या शेका गेले तेचे फुडल्या शेका गेले तेव्हा मागीर सगळ्यांनी एकामेकाक फोन मारून सगळे आमच्या गांवां वाड्या वयले लोक आसले पळय ते सगळे आमी हांगासर धांवन येवन आमी खूब प्रयत्न केले आग नियंत्रणात हाडपाचे पण आग खूब व्हडली आसलेली तितून शक्य जालें ना पण तरी पण थोड्या काळान आमचे सगळे भुरगे जास्तीशे येवन सगळी ही आमी आग वालोवपाक समर्थ जाले. ओके. ही आग खूब व्हडली आहली आटोक्यान येवपाक मातसो त्रास जाले पूण आमच्या वाड्यातले भुरगे सगळे आपले बायलां मिलं सगळीं येयली आनी सगळ्यांनी आपले जाता तो प्रयत्नान ही आमी आग सगळी आमी स्वता म्हणान बुजयली. तशेंच आमच्या वांगडा फायराचे आसलेले तशेंच आमच्या वांगडा पुलीस आसलेले. फायराची गाडी येताना ती थंयसर कितें तरी प्रॉब्लेम जावन ती फुडें येवंक शकली ना ताका लागून फायरवाले आनी पुलीस आमच्या वांगडा रावन तेंच्यांनी ती आग हें केली पालयली. तसोच रातीक आमच्या जॉकी म्हणटात तेणी आमदाराकय फोन केलो तो आमदार हांगा 3 पावला आपल्या स्टाफाक घेवन आमदारानय वचून हांगासर कसलीच हें करिनासतना स्वता आपूण बालद्यांनी टाकयांसून बालद्यांनी उदक काडून मारलें आमच्या बरोबर. आमकां खूब बरें दिसलें की एक आमदार वचून आमच्या वांगडा आमच्या परिस्थितीक आनी आमच्या जे आमचे संकट येयलें तेजेर धांवन येयले पुलीस धांवन येयले SP PI सगळे येयले तेंच्यांनी आपल्या स्टाफाक इन्स्ट्रक्शन दिले की बाबा तुमी रावों नाका तुमी खंय उदक मेळटा ते थोडे पुलीस बाबडे दर्यान वचून दर्यानसून बालदे हाडून वचोंक लागले. फायराच्यांनीय तशेंच काम केलें आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे आमच्या वाड्यांतल्यांनी रातचे 3 सुमार येवन कसलीच जिवाची पर्वा न करतना स्वताच्या जिवाक सांबाळून तेंच्यांनी सगळ्यांनी ही आग पालयली म्हणून आनी वयल्यान सगळ्यान व्हडले देवाचे उपकार आयज कसलीच कॅज्युअलिटी जावंक ना. फाटीं थंयसर ती एक हें जाली व्हडलो प्रॉब्लेम जालो फायर जालो थंय कितले लोक गेले तुमकां खबर आहा पूण देवाचे दयेन आनी आमच्या माणसांच्या दयेन माणसांनी काम केलां हेचे ते दयेन एकल्या कोणाक बारीक खरोच भासून येवंक ना. हे आमच्या देवाचे उपकार आमी मानता आनी ह्या प्रयत्नांनी आमी तिगांय मेळोन सगळे मेळोन ही आग आमी वाटोक्यार हाडली. थँक्यू वेरी मच. येस येस येस. हे इन्सिडंट राती जाले आणि कितें इन्फॉर्मेशन मेळटा सर प्रायमरी म्हणजे आमकां राती 2:55 कॉल येयलो. हां सर. आमी इमिजिएटली टर्न आउट केली आणि विदीन 15 मिनिट्स टर्न आउट जाल्यार कंप्लिटली आगीन हे रुद्र अवतार घेतलेलो. ओके सर. आमकां गाडी घालपाक कशीच आमी खूब ट्राय केली. हांवें एक गाडी घातली सुद्दां पण गाडी आमची मोडली भितून रोमली आनी हें जायना पालोवपाक मेळना. तरी आमी बकेटीन बी उदक मारून लोकांच्या मदतीन आनी आमचो आमदार सामजीत भाई स्पॉटार प्रेजेंट आसलो आणि त्याच्या सहकार्यान त्याच्या गायडन्सान सगळे आम्ही फूल रातचे 4 जायसर ती आग कंप्लीट केली. सर कितें लॉस जाले ह्युमन इंजुरी बी तशें कितें ना. ह्युमन इंजुरी कांयच ना. सगळ्यांक आमी मॅनेज केले सगळे. ओके. आणि कितें लॉसीस सर लॉसीस मे बी अजून नॉट एस्टिमेटेड केला आयडेंटिफाय जावंक ना तरी पण 4 ते 5 लाख जातले. ओके सर. कंप्लिटली स्टाफ असले. हां सर. सय ओनर हेचे आर्मलचे लोकल. येस सर. सर थँक्यू सर. येस सर. सर रिझन कितें म्हटल्यार तुमी मे बी शॉर्ट सर्किट जावं शकता. अजून आयडेंटिफाय आमी करूंक ना. ओके. आमी आमच्या हायर ऑथॉरिटी आयडेंटिफाय मागीर करता. येस थँक्यू सर. येस.